हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहे म्हणून जो इधर राती कडेन येता हांव सायंक येता व्हिडिओ एडिटींग कोता सो तेन्ना हांव तो घेता स्टार्ट घेता आनी एंड घेता. ओके, सो आयज न्हू कांय व्लॉग एज सच कांय ना. आयज तुमकां जस्ट रेसिपी हाडल्या. आयज केलेलो हांवें जिरा रायस विथ तडका दाल. ओके, सो ती रेसिपी चोया तुमी. जिरा रायस विथ तडका दाल एंड रेसिपी हाडल्या तुमकां हांवें आयज. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता. ओके, सो गायज हिंगा तुमकां दाल दाखयता. हांव दाल न्हू बेश्टी दाखोवपा थोडीशी काडून दवरलेली हांवें. तेच पयलीं हांवें बॉयल केलेली दाल. ओके, ओवरनायट सोक करून दवरून मागीर बॉयल केलेली ती बेश्टी नॉर्मल आनियन बॉयल केलेली आनी मागीर हांवें ती मॅश करून तेगे हें केलोलें. ओके, इंग्रिडियंट्स आमकां ड्राय चिली, टमॅटो, ओनियन, पोटॅटो, करी लिव्स, ग्रीन चिली, जिरा आनी जिंजर आनी टर्मरीक पावडर जाय आमकां. सो हें सगळें जाय आमकां आनी हें सगळें पयलीं कातरून घेता हांव. सगळें कातरून घेयलां आनी मागीर फोण्ण मारपाचें. ओके, ही कांडी घेयल्या, तितून थोडेंशें तेल घायलां, मागीर तितून थोडेंशें जीर घायलां. जिरें मागीर लसूण हें करून घेयलो न्हू, कातरून दवरलेली. नाजाल्यार तुमी धाडावूय घालूं जाता. ओके, हांवें धाडावन घेवन हांवें जस्ट कातुरल्या, मातशें हें केलां, सॉटे केलां. तितून मागीर करी लिव्स घायल्या, ग्रीन चिली घायल्या मागीर तितून हांवें, आनी मागीर टोमोट आनी कांदो. पयलीं कांदो घायला मागीर टोमोट घायला. ओके, आनी बरें सगळें सॉटे केलां मोव जावसर. आनी कांदो घायल्या उपरांत थोडेंशें मीठ उडयता मागीर बेगीन कांदो मातसो बेगीन सॉफ्ट जावपा जाय म्हणून. ओके, आनी मागीर तितून हांवें ड्राय चिली घायल्या. ओके, हे तडका न्हू तो तेका लागून तडका हें मातसो फ्लेवर येवपा जाय मातसो. तुमी म्हणटली ग्रीन चिली घायल्या आनी ड्राय चिली घायल्या वय त्या प्रमाणे टेस्ट मातसो न्हू डिफरंट येता, तेका लागून हांवें तशें घायलोलें तें. सो हें बरे भशेन अशें सगळें फोण्ण मारून घेवपाचें. तितून टर्मरीक पावडर घायला हांवें. आतां फोण्ण मारता तेन्नाच घायला तितून थोडोसो टर्मरीक पावडर. हांवें बरें करून फोण्ण मारून घेयला. मागीर टोमोट बायन मोव जालें आनी मागीर हेचो दाव हांवें मिक्सरार मारलें, कित्याक म्हाजी ती कुकरार मारून मोव जाता न्हू. सो मोव जावना जाली, मातशी मोठी जाली म्हणून मागीर मिक्सरार मारून घेयली ती सारकी मॅश करपाक. मागीर तडका आहा न्हू तितून मागीर ती दाव रोतयलें हांवें. ओके, सो हे सामकें सगळें भाजोन गेलें, सॉफ्ट जालें. सो ओतून घायलें हांवें ती दाव मागीर ओतून. सो दाल न्हू तितून घायला आनी तुमी कुकरार मारीत जाल्यार बरी मॅश जावन येता ती. म्हाजी ती आनी उकळ्ळो न्हू थोडीशी म्हणून, सो तेका लागून ती मॅश जावंक ना जाली. मातशी हें कशी जालें म्हणून हांवें कुकरार मागीर हितून मिक्सरार मातशें मॅश मारलें. सो ओतून घायल्या उपरांत बरें बॉयल येवपा दिवपाचो. बॉयल येवपा मागीर तुमी मीठ चॅक करा. ओके, मीठ चॅक केल्या उपरांत तुमकां टेस्ट कळटलो न्हू, तेका लागून. आयज हांवें मागीर बटाट कातरून दवरलो न्हू ते घायल्या आनी हे भाजी हाडलोलें घारासून पिटुक्याची. सो ती कातरून ती केल्या. सो पिटुक्याची भाजी रेसिपी ऑलरेडी शेअर केलेली आहा चॅनलाचेर, डिस्क्रिप्शनान घालता. आनी मागीर आमगे दाव हिंगा रेडी जाली, बरी जालोली टेस्ट वायज बी सगळें बरें जालोलें. सो तुमी बी घरा कोन ट्राय करा. सो स्टीम येता न्हू, तो स्टिमा लागून म्हाजे कॅमरा मातसो हें कसो जावपा लागलो. मागीर बरी बॉयल येयल्या उपरांत टेस्ट केलो मीठ बी सगळें आनी मागीर आमगे दाव रेडी आहा. सो आतां नेक्स्ट स्टेप आमगेलें रायस करपाचो. सो जिरा रायस करपाचो. सो नेक्स्ट स्टेपाचेर करुया. सायड बाय सायड म्हाजी भाजी बी रेडी आहा.
पिड्डुक्यांची आनी न्हू जिरा रायस स्पेशल जिरा रायस म्हणून येता सो ते हाडलेले. इफ तुमचे कडेन जिरा रायस ना न्हू जाल्यार तुमी नॉर्मल रायस आमगे पुलाव तांदूळ बाहेर घालून जाता. ओके तितून तशें कांय ना. हांवें पाव किलो हाडलेले ते जिरा रायस आनी पाव किलो उजार करून नाल्यार थोडेशे उजार केलेले. ओके सो ताका लागून आमकां इनग्रिडियंट आमगे तेजे ग्रीन चिली घायले, तिकी घायल्या, बे लिव्स घायले आनी जिरे. सो जिरे चोडूय घालनाका, दिस्त घाला. ओके चोड घाली जाल्यार मातशें कोडसाण येता ताका लागून. मागीर एक आंडयेन घी घेयला. इफ तुमचे कडेन घी ना न्हू जाल्यार तुमी तेल घेवपा जाता. ओके सो घी घायला आनी सगल्यो वस्तू घायला आनी बरेंशें फोण मारला. कशें मातशें कशें केलां फोण कशें मारता न्हू ती भाशेन. आनी न्हू जिरा रायस न्हू त्याच दिसा खाता तितलेंच कोराय. फ्रिजीन दवरून दुसऱ्या दिसा खातो म्हणून तुमी दवरनाका ते, कित्याक ते घी रायस न्हू घी न्हू मागीर तोंडार अशें गरम बाहेर करून तोंडार कशें मारता कशें ताका लागून. म्हणल्यार एक टीप कशी तुमकां जे आमगे उरलेले दुसरे दिसा जाल्यार मागीर तितूलो टेस्ट आमकां येवंक ना. तो ते आसा फ्रेश करून खायला न्हू तो टेस्ट डिफरंट आहलो, बरें लागतालें. दुसरे दिसा तितू आमकां बरें अशें लागोना तें. ओके आनी मागीर हांवें रायसा प्रमाणे वॉटर घायला. हाफ 1 कपां उदीक हें घेयलोलें रायस घेयलोले. सो ते हांवें 2 कपां उदीक घेयलें. ओके धाकटी कपां मागेली आनी मीठ घायलां हांवें उदकाक. आनी बॉयल येयल्या उपरांत पुलाव कसो करता तसोच करपाचें. बॉयल येयल्या उपरांत तुगे तांदूळ घालपा तितून. ओके बॉयल येयल्या उपरांत हांवें मागीर तांदूळ घातले आनी स्टर केला आनी मागीर दवरला धांपून. आनी तुमगे मिठा प्रमाणे मीठ घालूंक जाता, नाजाल्यार तुमकां मॅगी जाय जाल्यार मॅगी घालूंक जाता. हांवें मीठ घायला थोडेंशें. ओके आनी बंद करून हेचो पुलाव जावचो कसो करता पळय पुलावाचो अदमासान तुमी तें करपाचें. ओके मागीर चोय तुमी कशें करता. मागीर ऑलमोस्ट मागेले रायस बी शिजोले आनी सायडीक तुमी दावूय चोयलो न्हू बटाट घालून. सो हेचो दाव दाखयता तुमकां. हांवें बंद करून मागीर सायडी दवरलोली. मागीर चोय कितून अशी दाट जाली ती. आनी मागीर हांवें तितून फ्रेश कोरियंडर घायला. रायस जाता न्हू थिंगा मागीर पयलींच हांवें फ्रेश कोरियंडर घालून ना धांपून हांवें दवरलो ती. आनी मागीर हांवें लास्टाक बंद करून मागीर फ्रेश कोरियंडर घायला थोडोसो आनी मागीर थोडो गार्निशिंगाक दवरलोलो. ओके सो चोयता आमगेली सायड बाय सायड. आनी आमगे सायड बाय सायड रायसूय जाता थिंगा सायडीक. सो हांवें सायडीन सगल्यो हांडयो मेजार हाडून दवरले आनी चपाती ऑलरेडी सकाळच्यो चपाती आहलोल्यो. सो त्यो गरम केल्यो. मागीर त्यो गरम करप जिरा रायस आमगे रेडी आहा आनी सालाद केलो. कांदो तवशी आनी कॅरट घायला आनी सगळे जे मेजार आनी फ्रेश कोरियंडर गार्निशिंगाक घायले. ओके आनी हेचे मागीर रायस ताली रेडी आहा. सो तालयेन हांवें कितें कितें घायलें तें दाखयता तुमकां. सो तालयेन रायस घायला, सायडीक चपाती, पुड्डुक्यां भाजी, सालाद, पिकल आनी चिकन न्हू ऑलरेडी आहलोलें कालचें आमगेलें. सो मेफी म्हणाली तें चिकनूय घाल तितून म्हणूंक लागलो. सो कंप्लीट थाली वेज प्लस नॉन वेज सगळें एक थालयेन कशें केलें तें. अशी वेज थाली करून गेलोलें पण चिकन आहलो न्हू सो तें तितून घायलें. ही बाबागे थाली मागेली. रायस दाल सालाद आनी इल्लेशें चिकन घायलें तेका. तेणें बी बरें खायलोलें तेकाय टेस्टी लागोलें. सो हेचें मागीर जिरा रायस मागीर गार्निशींग करून दाखयता तुमकां. आनी म्हाजी तडका फ्राय दाल डिफरंट. ओके सो चोय तुमी मागीर आख्खी रेसिपी. आनी मागीर हांव जेवपा बोवलें आनी मागीर मागे थाली दाखयता तुमकां. सी मागीर थाली तवशी हांवें पयलीं चापडार खायलें जाल्यार म्हाका तोय आनी हें पिकल हांवें मोल केलोली म्हाकाय थोडीशी बोमलाची. सो ती घेयल्या. ओके आयज आज जालें फ्री आनी आज न्हू सगलें बंद आहा. टेंशन ना तो उलयल्यार तुमपाचो आवाज येतलो. सो आनी मायक न्हू मायक घालना. मायक घाली जाल्यार मागीर म्हाका म्हाकोडे मायक. सो मायक घालून हांवें आतां पूण तुमकां कांय घेतलो कित्याक आतां मिशीन बी सगलें बंद आहा. आतां हांव जेयलां आनी तुमी मागीर रेसिपी पयल्या आसतली. जिरा रायस प्लस दाल फ्राय तडका घालून कशें केल्या ती डिफरंट स्टायल केल्या. सो तुमी बी घरा कडेन करा. दाल आनी जिरा बरें जालोली. आनी पिड्डुकीची भाजी रेसिपी ऑलरेडी शेअर केल्या हांवें डिस्क्रिप्शनान लिंक दिता जाय जाल्यार. ओके आनी सिंपल सालाद केलोलें आनी चिकन न्हू ऑलरेडी केलोलें आहलो दिनपारचें. सो तें प्लेटीन घायलां आनी चपाती केलोल्यो आहलोली. सो ती घायली प्लेटीन. सो एक बरीशी थाली कशी जाली कित्याक मागीर खूब दीस जाले तें हें कितें डिफरंट जाय म्हणून आपल्याक. सो कितें डिफरंट मागीर डिफरंट करता. सो
वेज प्लस नॉन वेज सगळी दोन्ही करून नाही बरीचशी एक थाली केलेली आणि सगळे बरेच झालेले. सो तुम्ही बी करा बरे ट्राय करा. ओके. आणि आखी व्हिडिओची चोयला तुम्ही वॉइस ओवर गायला रेसिपी तुम्ही चोयला असेल वॉइस गायला आख्खो रेसिपी आणि म्हाका कांय उलोवना बॅकग्रावंडाचेर कित्याक हिंग उलोवपा मेळना वॉइस घालूंक मेळना. हांव उलयता तुमकां आयक येवपा लागता बॅकग्रावंडार खूब आवाज आसता. सो तेका लागून म्हाका रिकॉर्ड बी कांय करूंक मेळना. तेका लागून म्हाका अशें टेंशन जाता कित्याक म्हाका रांदता तेन्ना न्हू फाटल्यान बॅकग्रावंडार सांगपा बरें दिसता हांव हें घालता तें घाल. आनी वॉइस घालता तेन्ना न्हू मोदें मोदें मातशें न्हू फास्ट जाता आनी मोदेंच दिवस घालूंक पयलीं गायली आनी मागीर सांगलें नाजाल्यार एक पाटी मागीर सांगता पयलीं गायली तस जाता लागत जाता. सो म्हाका तरी पूण हांव वॉइस ओवरू घालतलें रेसिपीचे हिंग शूट कोत्ता न्हू ते सगल्यो तुमकां वॉइस ओवरू मेळटल्यो. ओके. गायस तुमी आख्खी रेसिपी चोयल्या आसतली. सो होपसो तुमकां मागी रेसिपीज लायक जाली म्हणून. आनी न्हू ह्या दिसान कांय ब्लॉग सच कांय ना कित्याक पावस चड येता न्हू खूंय वचप जायना आमगेलें. सो तरी पूण आयज हांव भायर सरलेलें. सो तो ब्लॉग कांय शूट करून हांव आनी बाबा गेलोलो मातसो बाजारान. तेका लागून हांवें कांय व्लॉग शूट करून गाडयेनूय गेलोलें आनी गाडयेनूय येयलें रोखडें दोगांय वोसोन येयलें कित्याक एपार जालो थोडोसो आनी तेका लागून हाडलें. ओके. तेली हाडलें तेली हे पाटी तेल्ले पिकल कोत्तोलें हांव गेले पाटी दाखयलो तुमकां एक पिकल. हे पाटी मातशें डिफरंट कोत्तोलें तेल्ले पिकल. सो ती रेसिपी तुमकां बेगिना येतली पूण एक दोन वस तिसरोलें हाडपाक. पावसान न्हू तशें जाता वचोन फास्ट येवप जाता न्हू मागेलें बाबाक घेवन बाबा भिजतो म्हणून. तेका लागून 2-3 वस्तू उरल्यो सो हालयतलें हांव हाडपाक ती वस्तू मे बी हाल्या पळय आनी ब्लॉग शूट कोत्तोलें मागीर तितून एक व्हडलो ब्लॉग करून दाखयतलें. ओके. होपसो तुमकां तडका दाल वीथ जिरा रायस रेसिपी लायक जाली म्हणून तुमी बी घरा ट्राय करा आनी मागीर म्हाका फीडबॅक दियात. ओके. इफ तुमकां मागीर व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.